मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सागर शिरवंते गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातर्फेन औंदू वर्ष अत्यंत महत्वाचे एक कार्यक्रम आमगेले सागर लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानांतू घडत असा। एक वर्षा पयले आमगेले हांगा उपस्थितींतू वज्र महोत्सवाचे चालना तुम्ही आरंभ केल्ले। फाल्गुन शुद्ध अष्टमी तुलेन मुकाविले जावच तसले फाल्गुन शुद्ध अष्टमी पर्यंत हे एक वर्ष वज्र महोत्सव आचरण करका म्हणून तुम्ही संकल्प केले। ते संकल्पाप्रमाणे आताची कवळेमठा स्वाम्यानं सांगिल्ले प्रमाणे प्रति अष्टमीक शुक्ल पक्ष अष्टमीक एक हवन कार्यक्रम दवर घेऊन आतापर्यंत रथ हांगपर्यंत येऊन घेऊन पाविल असा। आणि आता मुक्तायाचे हंत सांगता कार्यक्रम मंगलोत्सव उभय स्वामेले उपस्थितींतू आता मुकाविले 9 दिवस की 10 दिवसांतू चलचस मळे। आयच्या दिवसाक विशेष कसन की म्हळ्यारी उभय स्वामेल हांगा आगमन जायत असा। आताची कैवल्य मठाधीश स्वाम्यांनी कितलेक सागर गांवचेर एक प्रीती आसा म्हणून घेनू तांणी दाखवून दिले। आपल्याला आरोग्यांतू कमी पण असल्यार वैकेची शिष्यवर्गाल एक भावनाक खंयचे रितीर हे जायना अशी उर कामळ कितेरी तांणी आज मुद्दाम हांगा उपस्थिती उरून घेनो ह्या मंगलोत्सवांतू तांणी उपस्थिती दिल्ला आसा। तांगेल एक सागर गांवचे बद्दल कळकळी कितलो आसा तांणी अभिव्यक्त केलेलो आसा। सो इतलेक गुरुलेक मार्गदर्शन उभय स्वामेल उपस्थिती हे कार्यक्रमाक प्राप्त जातास म्हळे। आईचे महत्वाचे कसन की म्हळ्यारी 10 वर्षां पयले म्हळ्यार 2016 वर्साक हांगा सुवर्ण महोत्सव घडिले। तेन्ना अशीची कैवल्य मठाधीश स्वामे तशीच आमगेले पर्तगाळी मठाचे आमगेले गुरुस्वामे उभय स्वाम्यान उपस्थिती उरून घेनू तेन्ना सुवर्ण महोत्सव घडिले। आणि 10 वर्षां नंतर वापस कैवल्य मठाधीश स्वामे तशीची गोकर्ण मठाचे आत्ताचे प्रस्तुत स्वामे उभय स्वामे मेळून घेनू वज्र महोत्सव करतसले एक संदर्भ आमगे लेक्कान समाजांतू सुवर्ण महोत्सव आणि वज्र महोत्सव अशी 2 स्वामेल उपस्थितींतू घडचे ना घडिले हे आमगे लेखान इतिहासांतू प्रप्रथम पंता जाता आसा म्हणून घेनू सांगचेक आमी इच्छ पावताले। मुखार खंय जाल्ले उरताले आमकां ताजे बद्दल संपूर्ण विषय माहिती ना उरताले। किंतु सागरांतरी वज्र महोत्सव आणि सुवर्ण महोत्सव 2 स्वामेल उपस्थितींत घडलं म्हणले एक इतिहास निर्माण जाल्लो आसा। आताची स्वाम्यान सांगले तांगेल्या आरोग्या बद्दल। किंतु आज एक संतोष जाता आयचे एक उभय स्वामेले आईले एक वेळ जर हरशीची अवलोकन केल्यार कितलेक देव आमी केन्ना सांगता जाऊ चुटू बऱ्याक म्हणून घेन पळय आमगेले तुमगेले फाल्याकची अष्टमी आज पंचमी मध्ये 2 दिवस गॅप 23-24 तारीखाकची एक दिवस गॅप उरले। इतला आसल्यार वैकेची 1-2 दिवस पयलीं येत आशिल्ले बट आमगेले एक कार्यक्रम आमी व्यस्त आशिल्ले। शिवरात्री महोत्सवांत आशिल्ले आणि एक उपनयन कार्यक्रम आशिल्ले। पहिले आमी उत्तर दिवन जाल्ले निमित्तान आमकां चेंज करच्याक अवकाश मेळना। सो आयच्या दिवसाक 22 फेब्रुवारीक आमी हांगा येवन पावले। आयच्या दिवसाक अश्विनी नक्षत्र म्हणून सांगिल्लें आसा। अश्विनी नक्षत्र म्हळ्यार सर्व ही देवता गणांकची तो वैद्य जावन घेन आसा, डॉक्टर जावन घेन आसा। अश्विनी देवता म्हळ्यार ताका डॉक्टर म्हणून घेन वैद्य तो
कित्याक म्हळ्यार सर्व ही देवतांगणांक तो फिजिशियन जावन घेवन आसा आनी तागेले हाजेन सर्व ही आरोग्य रिकवरी जावची की हे की तेवटो अश्विनी देवतेक सांगिल्लो आसा. आतां हे सांगचे कारण तात्पर्य कसन की म्हळ्यार अश्विनी देवता म्हणून सांगिल्लो उरताले किंतु तन्नी कसन आसाची अवळी जवळी जावन घेवन आसाची, तांणी जोडी जावन घेवन आसाची. ते सूर्य आनी संजना म्हणले तांगेले ट्विन्स जावन घेवन जन्म आयले तसले दसरा आनी नासत्य म्हणून सांगिल्लो आसा. ते दोन्ही लोकांक मेळून घेवन अश्विनी देवता अश्विनी कुमार म्हणून सांगिल्लो आसा. सूर्य आनी संजना हांगेल सुपुत्र जावन घेवन हे अवळी जवळी जन्माक आयले. तांगेलें नांव दसरा आनी नासत्य अशी दोन्ही. आज तसले अश्विनी नक्षत्राचेरी दोन स्वामे सागराक येवची तशी जाल्लो आसा. म्हळ्यार नक्षत्राक कशी एक देवता सांगिल्लो आसा दसरा नासत्य, तशीच सागर हे कार्यक्रमाक कैवल्य मठाधीश गोकर्ण मठाधीश दोन्ही स्वाम्याले उपस्थिती अश्विनी नक्षत्राकची येवची तशी जाल्लो आसा. आतां नक्षत्र चेंज जाले किंतु आमी केन्ना पुरप्रवेश केले तेन्ना पर्यंत अश्विनी नक्षत्राची आशिल्ले. सो फाल्यां कोणें तरी पंचांग वचून पळयले म्हळ्यार हे कश्ट जाता म्हळ्यार कितें आतां स्पश्टीकरण दिलें. सो त्या निमित्तान आमी पुरप्रवेश करताना अश्विनी नक्षत्र आशिल्ले आनी पुरप्रवेश करताना तुमकां दिसतालें स्वामी हांग वट्ट जाल्या म्हणून, किंतु अर्ध तास पयले आनी कडेन आमी वट्ट जाल्लेची. सो त्या निमित्तान उभय स्वाम्याले उपस्थिती हे योग्य नक्षत्राचेरी अश्विनी नक्षत्राचेरीची स्वाम्याल हांगा आगमन जाल्लेलें आसा. आतां हे कार्यक्रम करताना मस्तीतले तुमकां व्यवस्था करची पडटा. विशेष जावन घेवन सर्व लोकांक देवाल एक प्रसाद हे महोत्सवा संदर्भारी प्राप्त जावका म्हळ्या उद्देशान सर्व लोकांना तांगेले जोडी तुलेन एक अंश तांणी एक होरे काणिके रुपारी आयच्या दिवसाक हांगा तांणी वज्र महोत्सवाक दिवन घेवन ते सर्व ही होरे काणिका उभय स्वाम्याले अमृत हस्तान ताका पूज आनी कोरून घेवन आतां मुखावेल दिवसांतू तुमगेले हे कार्यक्रमाक उपयोग करून घेवचे तसले एक संदर्भ हांगा प्राप्त जाल्लो आसा. म्हळ्यार चड समय आमी ही आयच्या दिवसाक आमी घेनाची, मुखावेले कार्यक्रम ही आसा. तशीच परांच दिवसाक हांगा सहस्र कुंभाभिषेक उभय स्वाम्याले दिग्विजय महोत्सव आसा. ते नंतर महाविष्णू याग हांगा घडचो आसा. कुमकुमार्चन कार्यक्रम आसा. मार्च 1 तारीखाक हांगा सभा कार्यक्रम आसा. सो अशी अनेक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तुमी गांथून घेतिल्ले आसा. वेंकटरमणालेगी परिवार देवालेगी सर्व ही देवाल्याक आमी प्रार्थना करून घेवचे हेची की म्हळ्यार आत्त पर्यंत हे वज्र महोत्सव चालन जाव पर्यंत आत्त पर्यंत एक वर्षांतल्यान आत्त पर्यंत देवान उठूची निर्विघ्न रितीरी करूसून दिल्लो आसा. आतां अंतिम घट्ट कसन आसा हे मंगल महोत्सव कसन आसा. हे मंगल महोत्सव वैकेची अत्यंत बरे रितीरी देवान करूसून कसने विघ्न यानाशीची सर्व ही लोकांक उभय स्वाम्याले संस्थाना देवाक सेव करतसल भाग्य, उभय स्वाम्याक गुरु सेव करतसल भाग्य, तशी तुमगेलो मोगाचो वेंकटरमण हांगा आसा तागेले वैकेची सेव करतसल भाग्य एक पंथा मेळटसल अवकाश तुमकां प्राप्त जाल्लो आसा. फाल्यांनी मेळना, हे 10 दिवस मात्र अवकाश. आनी कडेन राहे जाल्यार आनी परत 60 वर्ष याना. उभय स्वामी जावका म्हळ्यार आनी परत मस्त प्रयत्न करका पडटा. सो अशी एकदम अवकाश मेळना. केन्ना अवकाश मेळ्ळे ताजे तुमी संपूर्ण लाभ घेवन घेवन हे कार्यक्रमांतू तुमी उपस्थिती उरून घेवन तुमगेले यथाशक्ती कसकसन सेव करचे जाता ते संपूर्ण तुमी सेव करून घेवन तुमगेले कुटुंबाचे बऱ्यापणा कितेरी हे तुमकां देवान दिल तसले अवकाश. आतां स्वाम्यान सांगले की बहुजन्म पुण्याचे विशयान उठू जाले वापस पुण्य जोडका जाल्यार हे कार्यक्रमांत तुमी उपस्थिती उरका. तेन्ना मात्र वापस तुमी पुण्य जोडचेक तुमकां अवकाश मेळ्ळे. बाकी कडेन पयशे जोडचे असल्यार ना आनी कसन जोडचे असल्यार मार्ग आसा, किंतु पुण्य जोडका जाल्यार ते देवस्थानांतू देवाल सन्निधानांतू गुरुल सन्निधानांत मात्र तुमकां अवकाश मेळटा. त्या न्हयशीची तुमगेली एक भावना उभय स्वाम्यान येवका तांगेले उपस्थितींत हे कार्यक्रम करका हे तुमगेली भावना. आमगेले म्हालगड स्वामी केन्नाय सांगता आशिल्ले गुरुच्या शिष्याची भावना गुरुला गुरु पदवी देतो म्हणून सांगिल्ले. शिष्य वर्गाले समाज बांधवाले तांगेल भावन कशी आसा गुरु बदल
त्या निमित्तानं गुरु पदवी एक प्राप्त सोपता म्हणून सांगितलं असा. तुम्ही सर्व लोकाला शिष्यवर्गा निमित्तानं आज उभय स्वाम्या हांगा तुमका मार्गदर्शन करत असेल एक स्थानारी बसून तुम सर्व लोकांक मार्गदर्शन करत असेल एक स्थान ना पीठ जाऊन गेनो सर्वही समाज बांधवांक मार्गदर्शन करत असा. मळे मुकाबील दिवसांतू आईचे दिवसाक आयलेची आज आयतार असा तुम्ही आयल्या व्हई किंतु फाल्यातुल्यान सोमार जाता म्हणून गेनो आणि तुम्ही हे चेंज कर नाकाची कित्यामुळे वापस मेळना. आणि आमकां संतोष हेही असा तुमगेले हे वज्र महोत्सवा संदर्भारी आमगेल 50-50 वर्षाचे वैके कार्यक्रम हांगा घडत आशिल्ले. आमगेल 50-50 वर्षाचे कार्यक्रमांत वैकेची सागर गांवचे लोकांनी व्हॉलंटियर्स रुपार की ना होरेकाणिके रुपार की तेही तुम्ही त्या संदर्भारी सहकार दिले. आता आमगेले संदर्भ आमगेले कार्यक्रमा तुम्ही सहकार दिले तुमगेले कार्यक्रम आम्ही हांग घेऊन गेलो पाविल असाची. सो आणि उभय स्वाम्याले उपस्थितीन तू हे कार्यक्रम बरे रितीरी जाऊन गेनो. ಮೂಲಬಿಂಬಾಂತು ವೆಂಕಟರಮಣಾಲೆ ಮೂಲಬಿಂಬಾಂತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ जावनु शापानुग्रह शक्ती अभिवृद्धी जाव का तन्निमित्तानं जय जय लोक हांग येताची आणि देवाला एक मागणी घालताची ते सर्व ही मागणी देवानं परिपूर्ण कोण देऊ का. तज्जन तुमके एक भावन येता की आमगेलो सागर व्यंकटरमण देऊ आम्ही कसने मागील आमक कोरंगेन दिता म्हणले एक भावन कसं नसा ते आनिकची जागृत जाव का म्हणले आम्ही देवाला गे प्रार्थना करताची. आणि आईल तसले ना हे एक महोत्सवाक वज्र महोत्सवाक केन्नाय एक रूट असा येवचे आम्ही येवचे एक रेग्युलर रूट असा किंतु हांगा जात्रा महोत्सव आशिल्ले निमित्तान हे पण तर उटुकडे जात्रा शिरसी जात्रा सागर जात्रा यल्लापूर जात्रा सिद्धापूर जात्रा उटुकडे जात्रा किंतु सागरांत 2 जात्रा एक मारिकांबा जात्रा आणि एक व्यंकटरमणाल जात्रा हे एक थंय ऑलरेडी जल्ल असा. आता हांगा जावच असा आणि टाइम पळया शिरसी जात्रा आणि हांगाचे सागराचे व्यंकटरमणाले दोन्ही एक पंत आयिल्लो असा. सो एक देवा म्हळे योगा योग म्हणचे केन्ना तुमकां उडगा सुरताले हांगा सागर जात्रा आशिल्ले थंय शिरसी जात्रा आशिल्ले 2 स्वाम आयिल्ले शिरसी जात्रा आसतनाची आमगेल हांगा वज्र महोत्सव जाले हे उठूची फालेक इतिहास जावन गेनू वापस चिंतन करता आसले कवकाशू व्यंकटरमणान अनुग्रह केला असा. हाचे संपूर्ण लाभ घेऊन गेनू तुमगेल जीवन धन्य करूसून घेवचे. आणि येताना हे एक कार्यक्रमांतू स्वागत उभय स्वाम्याक एक टॅब्लोचेरी स्वाम्याक दर्शन घेवचे तसले स्वागत करून गेनू मठा गौरवाप्रमाणे स्वागत केले बद्दल ह्या संदर्भारी आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडवो. तुमगेल घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग व्यवसायांतू चवडून घेवचे तसले शिक्षणांतू आमगेले हे व्यंकटरमण देवस्थानांतू आढळित मंडळी त्यांनी सर्व ही एकत्रित उरून गेनू हे कार्यक्रम चंदाई रितांनी करूसून दिवू का म्हणून गेनू देवालेगे आम्ही प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या आम्ही मंगल घडेताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.